सो 13वो गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल त्याची तयारी सारखी जी आहे ते सुरू आसा. शुक्रारा 5 तारखेक त्यांचं उद्घाटन जातलें आयनॉक्स थिएटरान. ते आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच्या हस्ते हे उद्घाटन जातलें. गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून कल्चरल मिनिस्टर गावडे सर आसतले, प्लस महापौर आमचे रोहित मनसरात चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आसतले. त्या वेळा आमचे अशोक सराफ सर आसा त्यांचे कृतज्ञता पुरस्कार देऊन त्यांचा सत्कार जातलो. ते जाल्यानंतर सैला रे हो पिक्चराचो प्रिमियर जातलो. ह्या वेळा जवळजवळ 22 फिल्मां आमी दाखयता ह्या हेतून आणि जवळजवळ 50 ते 55 टॉप आर्टिस्ट मराठी चित्रपटातले हजर आसतले. थोडी नांवां सांगची जाल्यार प्रसाद ओक आसा, अमृता खानविलकर आहा, उमेश कामत आहा, निनाल कुलकर्णी आहा, मृणाल कुलकर्णी आसा, जितेंद्र जोशी, सिद्धार्थ मेनन सारके नांव म्हणजे बरे बरे, नेहा पेंडसे, छाया कदम, डॉक्टर मोहन आगाशी ही सगळे उपस्थित आसतले. प्लस 22 फिल्मां बरोबर ह्या कलाकारा बरोबर वार्तालाप करपाची संधी दर वर्षाप्रमाणे आमच्या गोंयच्या प्रेक्षकांक मेळटली. कितले दीस आसतले फिल्म फेस्टिवल? हे 2.5 दीस म्हणजे शुक्रार, शेनवार आणि आयतार. आणि आयताराक क्लोजिंग सेरेमनी आसतलो जेतून एक प्रिमियर पिल्लू हो बॅचलर म्हणून क्लोजिंग सेरेमनी जातली आणि प्रिमियर जातलो. तेन्ना आमचे माननीय मंत्री निलेश काब्रालाच्या हस्ते त्यांचो सत्कार जातलो. सर आनी रेजिस्ट्रेशन कशें? रजिस्ट्रेशन सध्या जोरान चालू आसा. जवळ 80% सिटां गेल्ली आसा. आणि एक बरी गोष्ट म्हटल्यार आमचो गोंयचो कोंकणी फिल्म वागरो जो कान फिल्म फेस्टिवलाक सिलेक्ट जाल्लो त्याचोय प्रिमियर आमी शुक्रारा करतले. ही आनंदाची गोष्ट आहा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.